इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश पाहि मां मम इष्टदेव श्रीवेङ्कटेश। रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र। राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र। श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर। शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज
ಮಹಾಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ಒಳ್ಳ ದಿವಸ ಕಾರಣ आमगेले कर्णपड महाजनाक आमगेले साम्याने एक येदेवळांत पादस्पर्श जाल्या तांकां आहा की स्वाम्याले ते संदर्शनाक जाने हांगा पावले सर्वांगी तांकां अनुग्रह दिवचे बगेके स्वाम्याचो उतर आयकुचे बगेके भाग मेळ्ळ्या कारण ಒಳ್ಳೆ ಹಂಚಿಗೆ ಮಾಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಹಜ ಆಮದಾಲ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಜಾನಸಲೆ ಕರ್ಣ ಕೊಡಾಯಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಬ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗ ಮಹಾಜನ ಸಂತೋಷಿ ಕೊಡೋನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅದಂಗೆ ಪಾಬ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಹಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾದ ಸಂತಾನಿ प्रथम देवालय यशीची मंगळ स्वाम्यांना स्मरण करून आम्हाला सर्वांची रीतीनं आशीर्वाद करतात. ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಸುದಿನ ನಾಳೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಕಠಿಣ. आजचे दिवसूच काही चार दिवस फारचे दिवस मेला रे ಅದು ಕಠಿಣ. कित्या खंयचे दीस साक फायचे विशय कशें आसा म्हण तुका कळटलें ना. आयच्यो नाकात एक म्हण कुरजाम इत्तिजात्ता कोणाकय कळना. म्हळ्यार खंयच्या निमिशाक तूं चांग वळखता कद्दाण तो चांग म्हूण जाता. देवान स्मरण केलेलो वेळू खंयचे वेळेर तूं तें दुखून तूं केदनाय आयच्यो वेळ चांग वेळ म्हणले कोण तूं देवान स्मरण करी फाय कशी म्हूण कळा तुका. फाय म्हळ्यार नेक्स्ट टायम नाळे म्हळ्यार नाळे मलयाळांतल्यानची ಅದು ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ. ಕಿತ್ಯಾ ನಾನಾವಸ್ಥೆ ಆಗದಿರಲು ಏನ್ ದೇಹ ಮುಣಸಿನಸ ಏನ್ ದೇಹ ಕशी नानावस्थे जावनतीर रब्बना म्हणून मुखार सांगता तो. म्हळ्यार अवस्थ जावनू आसता. हाजी बाल्य आसता शैशव आसच्या पुरो बाल्य जाता मागीर कौमार जाता मागीर यौवन जाता मागीर वार्धप्य जाता. ही अवस्था चेंज करूं तुवें कोणाच्यानची कोणाच्याने साध्य ना. तें दुखून तूं एक मनावर देवाक स्मरण करचें. खंयचे दिवस आसा की तो चांग दिवस तें दुखून तूं केदनाय देवान स्मरण करी. तें दुखून आमी केदनाय देवान स्मरण करता सुका. तेच खातीर तर आमगेल मलगड्यांनी इथं एक देवळ की नाजाल्यार समाज असून ते एक मंदिर की करचे कित्या आमगेल समाजाचे सर्वांनी जाम सुका. आता एक देवळ म्हळ्यार 10 जाण उठू जाता ती समज सांगला 10 गेले देवळ और स्वाम्यान रथन केले नाही. स्पष्ट सांगता येतले महाजन म्हूण शब्द असेल कोची मात्र मागीर ते आमगेल स्वाम्याल काल आखत पुराजनांनी महाजन नाजाल्यार आतां तेंचेल पळय पडलूर आसा पत्तूम तिरुमला देवस्वाम धांगेले सर्वांगेले 10 म्हळ्यार 10 जाणांनी म्हण अर्थ. 10 जण असता ते म्हळ्यार 10 जणांक देव तो देव आमगेल 10 जणांक वय आमगेले वय न्हू आमगेले वय देव सर्वांक आमकां आमी चांग मनान आमी सर्वांक देव आमगेल तर आमी त्या प्रकाराचेर चल्ल्यार मस्त चांग करूं जाता. आमकां चांग जामका
देव सर्वांगे देवा खंयचो पक्षपात निमोन्ना देवाचेर आमी कशी चलताय की ते प्रकाराचेर देवान आमगेचेर चलचे तो पांडव पक्षपाती मेलो गोरतूतलो की पांडव तागेचेर प्रीती दवरलोले ते देखून प्रितीन देव तांगेल चल्ला कौरवानी तो पांडवाल पक्षू आमगेल पांडव आमगेल शत्रू ते देखून कृष्ण परमात्मा आमगेल शत्रू ते देखून देव तांकां शत्रू जावन दिसलो प्रल्हादान तो परमात्मा म्हाका राखचो तो प्रिती जावन आशिल्लो देव परमात्मा ताका तागेलो बापसूक तोच परमात्मा तो मिगेल शत्रू म्हाका मारचो म्हाका नाश करचो तशी जाली प्रल्हादान रक्षण करता म्हणलें कितें तो रक्षणय पावलो तो शत्रू म्हाका मारचो म्हणलें कितें तो तशी पावलो पांडवांनी तशी कितें शी जालें असुर असुरांनी केदनाय विष्णू ताका मारचो देव संरक्षण करचो इंद्रादी देवानी मनावरा देवाक खंयचो पक्षपात ना देव आमगेलो आमी ते मना उरका की देव आमगेल तर आमकां आराधन करूंक आमगेल मलगड्यांनी 10 जाणां नासच्या पुरो देव आमगेलो वैयक्तीक जाण आमी मना ते प्रकाराचेर चल्ला रे सगळें दवळ आमकां चांग करूं जाता देव आमगेल तर नाजाल्यार मिगेल शत्रू तसो थंय भरणाधिकारी नाजाल्यार कमिटी मिगेल शत्रू तर देव शत्रू रे तुका ना हे गमचे आमगेले गमचे तें मस्त जालें ना थंय इलेक्शन जालें इलेक्शन जावचे आनीक तो हारवलो फुडेच्यो मॅनेजींग ट्रस्टी आमगेले स्वामी नेवी परण्यागे नेमका न्हय परणे नेवी कोण न्ही स्वामी शेशी लगी गांवां आसात स्वामी लास्ट तान सांगिन की स्वामी हांव आनी प्रतिपक्षू कोणाल रे प्रतिपक्ष तूं निमगेन देवालगी कमिटीचो म्हणल्यार आजवी चारू समाजान जाल्ला तशी म्हणल्यार बारचे पॉलिटिक्स प्रभाव आमकां वेळ जाता रे आमी उलोवंक गेल्यार वेळ जातलो कळ्ळें भरचे आमी कोणालेय प्रतिपक्ष न्हय ती कमिटी देवाल तर्फे आसूचे 5 वर्सां जाल्यार नाल्यार 6 वर्सां जाल्यार ती वता ती नाल्यार 4 वर्सां जाल्यार इयर आसता टर्म्स कोणके येता देवाल खातीर आसूची तांणी देखून देव आमगेलो आमी ते प्रकाराचेर हांगाय जाल्यार तशी चल्ला रे मस्त चांग करूं जाता तशी चलची तशी देवान व्यासरूपती नरसिंहान तशी लक्ष्मीपती वेंकटेशान अनुग्रह कोरका आनी खंय जाल्यार मस्त काम हांगा करचें तशी सर्वे महाजनान मेळ हांगाचे तशी सर्वांनी मेळ देवालय विशेष सेवा करचे तशी देवाल वैभव वृद्धी करचे तशी व्यासरूपती नरसिंहान पुनः देवाली लक्ष्मीपती वेंकटेशान अनुग्रह कोरका विशेष देवाल अनुग्रह समाजाक महाजनांक आसचे तशी देवान अनुग्रह करचे लासोका म्हूण देवाली पुनः प्रार्थना करून रबेतात नमो बोधिजाय मानुना गिरजा मेते भागम देवेभ्यो भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजो